आतां आमी सद्याक आसा पाटो पणजी. आतां पाटो म्हटल्यार एक प्रायम स्पॉट आनी तुमी पळयता आसतलो हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स आनी व्हडले व्हडले गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा. हांगा हॉटेल आसा, फाटल्यान तुमी पळया एक हॉटेल आसा, हांगा एक आतां मॉल येवपाक जाता. आनी हे जे एंटायर जो स्ट्रक्चर म्हटल्यार इतले व्हडले पाटो कॉम्प्लेक्स म्हणून तेंच्यांनी सगळ्याक केलें. पण सिवरेज लायन जी आसा ती सिवरेज लायन आजून पासून तेंच्यांनी दुरुस्ती करपाक शकना. तुमी पळयता की हांगा जो हेजे पयलीं आमी कितलेशे फावटी इश्यू घेतलेलो आसा, प्रेसान कितलेशे फावटी हो इश्यू घातलेलो आसा. फाटल्यान तुमी पळया आख्खी सिवरेज लायन ब्रेक डावन जाल्ली आसा आनी आख्खो जो उदक आसा तें भायर सरलेलें आसा. घाण येता, वास, आनी कितलेच जाण वयता. आतां तुमी पळयता ह्या फुटपाथी वयल्यान वयता, ते सायडीन वयता, गाडयो पार्क केल्या, तितून ते घाणीन पार्क केल्या. ते टॉयलेटीचे खंयचे हेजे कितें हें कोणाक खबर ना. आख्खो वास जो आसा तो हांगा पावल्लो आसा. प्रत्येक वेळा आमी हो इश्यू काडलेलो आसा, हेजे पयलींय काडला. हांगालो स्थानीक आमदार बाबूश मोन्सेरात, हांगा पणजे एरिया तेका लागता, तेणें आजून पर्यंत ह्या इश्यूचेर सुटावो करपाक लागून कांयच केल्लें ना. तुमी पळयता की मुखेलमंत्री जो PWD मिनिस्टर आसलो आयज, जो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत जाल्लो आसा, PWD मिनिस्टर हेजे पयलीं काब्राल आसलो, तेणेनूय कांय करूं ना. आनी सिवरेज प्लांट, सिवरेज ट्रिटमेंटाच्या नांवान कितलोसो पयसो ह्या सरकारान आवट केल्लो आसा, कॉन्ट्रॅक्ट काडलेले आसा, मेंटेनन्साक लागून काडलेले आसा. पण पाटो सारको, पणजे सारके एरियेन हें आजून पर्यंत सोल्युशन मेळना. हो सरकार फक्त खावपाक उठलेलो आसा, करप्शन करपाक उठलेलो आसा. हांकां फक्त बॉल्सां भरलेली जाय. ह्या BJP वचून थंय प्रोटेस्ट करता, पण हांगा येवन प्रोटेस्ट करा. हे बुरशापणां करता पळय ते प्रोटेस्ट करा. हो वास येता तो वास घ्या. हांगा कितलेशे जाण BJP वाले येता आसतले वास घेत. तो वास हांगा फुडें व्हरून सांगपाक जाय, चीफ मिनिस्टराक सांगपाक जाय, तुमी वचून PWD मिनिस्टराक सांगपाक जाय, लोकल MLAक सांगपाक जाय. ते सांगपाक याद ना दिसता तुमकां. हांगा कितले लोक आतां, कितल्या हजारांनी लोक ह्या एरियेन भोंवता, पण हो वास घेयत आसा. हो BJP सरकार जो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान गुणगान गायता, ती गुणगान बंद करपाची पायी येयल्या. तुमी प्रत्येक वेळा म्हणटा आमी परिवर्तन हाडलें, परिवर्तन हाडलें, स्वयंपूर्ण केलो. कसलें स्वयंपूर्ण? आत्मनिर्भर, कसलें आत्मनिर्भर? हे घाणीन भोंवपाचें. आयज स्मार्ट सिटीन आमी घाणीन भोंवता, स्मार्ट सिटीन वास घेता. आयज प्रत्येक गोंयकार जो ह्या एरियेन येता तो वास घेवनूच वयता. म्हणल्यार तुमी स्वयंपूर्ण केला कितें वास घेवपाचो. बुरसो वास घेया, घरा वचा, न्हाया आनी परत हांगा या, परत वास घेया. जे कोण कामाक येता तो वासूच घेवपाचो हें केला. सो आमी हें जें आसा तें जो POC कमिटी, जो सिवरेज ट्रिटमेंट कॉर्पोरेशन आसा, हेंचेरूय उलयतले आमी. दुसरे जो सिवरेज जो मॅनेजमेंट आसा तो डायरेक्टराक हेजे पयलीं हांवें लेटर केल्लें, तांकां सांगलेलें, तांकां उलयल्लो तांकां की हेजो सोल्युशन तुमी हाडा. ना नाल्यार कोणान हें इम्प्लिमेंटेशन केलां, कित्याक लागून इम्प्लिमेंटेशन कशें केलां आनी कोणान कितलें खाल्ल्या तेंय एक्सपोज करतले. कारण कितें आसा की हो टॅक्स पेयराचो मदीं तुमी सिवरेज प्लांट घालपाक घेतलो, पण आजून पर्यंत हेजो सोल्युशन ना. हाय टायड लो टायड म्हणटा आनी पिशान काडटा. हाय टायड लो टायड आसलो नाल्यार ते सिवरेज प्लांट हाडपाचोच नासलो. हें जे सिवरेज सिस्टम जो आसा तो बंद करपाचो. हो कित्याक लागून हाडला? सगळो वास घेवपाक. सो परत एकदां चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक एक रिक्वेस्ट करता की हांगा हेजेर लक्ष दिवचो. जो PWD सद्याक जो PWD मिनिस्टर जे आसा, मिनिस्टर पोर्टफोलियो दिल्लो आसा तो दिगंबर कामती, तो एक सिनियर मोस्ट मिनिस्टर आसा, चीफ मिनिस्टर जावन गेल्लो, तेणेनूय हेजेर लक्ष दिवचें. कारण कितें आसा, हे पणजेन कितलेशे जाण येता वयता, कोणाकूच पडलेलें ना. आमी प्रत्येक जाणा आवाज काडटा तेन्ना बंद. प्रेसान तरी म्हाका दिसता कितलेशे फावट लायव्ह सोडलेले आसा, कितलेशे फावट सांगलेलें आसा, कितलेशे फावट रिपोर्ट जाल्ले आसा, पण कोणाक पडलेलें ना. ह्या BJP सरकाराक फक्त पयशे घेवपाचे आनी करप्शन करपाचेंच पडलेलें आसा. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said. Enough said, let's end sword. Drinking is the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end sword, join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, yeah.